कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी घट आसात. आय नो तुम्ही व्हिडिओ दनपारा रातचे केन्ना पळयतात खबर ना, तुमचे मॉर्निंग आसतले का ना आय डोंट नो तुम्ही खंयच्या टायमार पळयतात ते. बट आतां जस्ट हांव उठला आनी म्हाका आयज घरा कडेन इतको वाज येतालो की हांवें 2-3 जाणां फ्रेंडाक कॉल करपाक ट्राय केलें, बट एकट्यान उबारलें, बट तेन बरें ना खंय. सो मागीर दुसऱ्या फ्रेंडांक कॉल करी, बट तेमी कॉल काडनाशिल्ली. आतां जस्ट कॉल बॅक केलो, दोगांनी वांगडाच कॉल बॅक केलो. सो हांव तांकां विचारी की खंय या का म्हणून. मागीर एकटे फ्रेंडाक म्हणपा लागले की या म्हणून आमी खंय, बट खंय वचपाचें तें कांयच प्लॅन ना. सो लेट्स सी खंय वचपाचें तें. चिंतलें की पयलींच व्हिडिओ स्टार्ट केल्यार बरो कसो आतां म्हाका न्हांवपाक जाय, फ्रेश जावपाक जाय आनी खंय वचपाचें कांयच प्लॅन ना. सो लेट्स सी कशें कितें तें. काल हांव इफ तुमी म्हाजो कालचो व्हिडिओ पळयला आसतलो जाल्यार काल हांव खूब घरा कडेन लेट पावली आमी आनी हांव लेट न्हिदला बिकॉज आमी देवळान बी गेल्ली जात्रेक लागून. इफ तुमी पळयला आसतलो तो व्हिडिओ जाल्यार आमी फातर्प्या गेल्ली. सो आतां हांव फटाफट वयता आनी मातशें न्हांवन येता बिकॉज म्हाजे केस एकदम अशें स्टिकी ऑयल खबर ना, म्हाजे केस कशेंच वियर्ड कशें जाल्ले आसा आनी म्हाका हेड बाथ घेवपाकूच पडटलो आयज. चिंतलेलें हांवें की हांव घरा कडेन येवन केस धुयतलें म्हणून, बिकॉज भायर गेले की मागीर ते केस हरशीं म्हणून परत हें जाता. बट देन नो, आतां धुवपाक जाय म्हाका केस बिकॉज ते कशेंच शें जाला, सामकें इरिटेटींग कशें दिसता म्हाका. सो पयलीं हांव फ्रेश जावन येता, मागीर हांव मेळटा. सो हांव न्हालें बीन आनी हांवें म्हजे केस मातशें स्ट्रेट केला आनी हांव रेडी जालें. तें हांवें शूट करुना बिकॉज म्हाका लेट जातालो म्हणून. आनी म्हाका इयरिंग्स घालपाक जाय. काल हांव जात्रेक गेल्लें न्हू, सो थंयच्यान हांवें इयरिंग्स हाडिल्लीं आसा. तुमकां दाखयता. एक ही आय डोंट नो केजेर घालतलें हांव तें, बट ही हाडला. म्हजे नेल पेंट प्लीज इग्नोर करात, ते अर्दे गेल्यात अर्दे उरल्यात. आनी एक ही हाडलेली हांवें, ही हांव कुर्तार बी घालतलें, म्हाका लायक जाली ती. आनी एक हाडला हांवें जी हांव आतां घालतलें. आय थिंक ही हेजेर बरी दिसतली न्हू. सो हांव इयरिंग्स घालता. ओहो, पळय तेजो हे वांकडो आसा पळय, असो आसा. आय डोंट नो दिसता जाल्यार, बट वांकडो आसा. अरे बाबा, काल हांवें जात्रेच्यान खूब कितें हाडलेलें. म्हाका बरें असो ते व्हिडिओ कितें दाखोवपाक जाय आशिल्लें, बट काल म्हाका काम बी आशिल्लें मातशें कितें. सो ताका लागून मागीर म्हटलें आसूं, म्हटलें मागीर केन्ना दाखयल्यार जालें. बट मागीर आनी खंय, मागीर करून मागीर तशेंच उरता तें. तो व्हिडिओ एंड केलो हांवें, आतां आनी केन्ना दाखयतलें. आय थिंक ही इयरिंग्स बरी दिसता न्हू हेजेर. चल कितें तरी बरें घेतलें हांवें. वाव. आनी परफ्यूम इल्लोसो क्यूटसो परफ्यूम. स्ट्रॉंग आसा चड. हे टॉप हांवें आय थिंक हे टॉप हांवें न्यूथ हाडलेलें क्रॉप टॉप, जे हांवें घालूंकूच नाशिल्लें तें हांवें आयज घातलां. म्हजो फाटल्यान मॅस पळयलो तुमी सगळे. आसूं तुमी लोक थोडी, तुमी तरी म्हाजीच फॅमिली. पयलें जाल्यार कितें जालें सगळें. आनी हांवें नेल पेंट्स खंय कितें म्हणटात ताका, फेक नेल्स हाडलेले स्टिक ऑन. एक हे आनी एक हे. म्हाका हे लावपाक जाय आशिल्लें आतां, बट म्हाजे कडेन टायम ना. बट म्हाका लावपाक जाय, बट टायमूय बीन ना. कितें करूं? आसूं आनी केन्ना पळोवया. सो फटाफट या आतां आमी थंय वचोन मागीर बाकीचें शूट करता. म्हाका हांव आनी कॅल्सिना वयता. बाय द वे हांवें तुमकां सांगूंकूच ना, हांवें कॅल्सिनाक कॉल केल्लो. सो कॅल्सिना येता थंय म्हाज्या वांगडा. सो म्हाका ताका पीक करपाक वचपाक जाय. सो आतांचो व्हिडिओ थंय वचोन कंटिन्यू जातलो. कॅल्सिना तेगेल थंय व्हिडिओ काडूना हांवें. सो आमी हांगासर हांगासर पणजे बस स्टँडार येयल्ली आसा. आनी म्हजे केस पळयात सामके पिड्ड्यार जाले. आमी आतां हांगा कितें खावपाक येयल्या बिकॉज आमी प्लॅन करता की वागातोर वचपाचें. डोंट नो, थंय वचोनूय चेंज जावपाक शकता. लेट्स सी. बट आमी सद्या हांगासर खावपाक येयल्ली आसा बस स्टँडाची हवा येता गो कोणूय. आमी येतात पूण आमी कितें तेंपार येयले पूण ना, आमी येयलो तो रिंग केल्या ना न्हू. स्नेहा हांव आनी ते येयल्ले एकदां. हय, हांव लास्ट टायम म्हज्या भावा बारा येयलो हिंगा खावपाक वयता. लायक
आयज संडे न्ही सो आयज चड गर्दी आसपा ना ना गो हेंची ते हिंगा पळय तेका ताका याद सुद्दां ना खंय ते आनी थिंग 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 जागो फूल आहा न्हू सो आमी वेज फ्रायड रायस ऑर्डर केल्लो आसा 1/2 अगो राव गो तूं आसती गो कोण येता थिंग हाय न्हू ते उडयता न्हू तुका पडना कसलें आसतलें पूण थंय न्हू कितें पडलेलें आसा हें दाखय खंय तुमकां ते बाबडे म्हाका लागून आयज चिकन खायना खंय हांव स्वीट हांव वेज न्हू ताका लागून आपुणूय वेज खंय बट आमी 1 प्लेटूच घेतला 1/2 करून घेतलेले आसा आमी ताका हांवें सांगता स्लीव्स आहा ते मातशे फोल्ड कर म्हणून कोण तरी चोय बरें दिसतलें बट बटन काडटा पयलीं बटन आसत इंग पासूं कर म्हणटा तुका हांव मागीर तो हूंय घालता ऑनेस्ट आगो बटन काड आनी चोय गो मागीर सारको करपा जाता न्हू ट्राय तरी कर होय ना गो आदबोत दिसता थंय आदबोत दिसता आमचे फ्रायड रायस येयले हांवें तितून कॅचअप घातलेलें आसा तें तशें ताका ग्रीन कलर जाय डिस्टर्ब करता तें कितें घालता तो म्हाकाय दिसाय ते ग्रीन तूं हें जाय रेड जाय कॅचअपू घे हेजे बरें लागता हांव कितें फोटो चोयलो लॉजो काय पळय तें खाई एकटा एक खाते ते घेता बरें चाल तूं गेलें डिसायडू कितें घेवपा तें सो हांगा पळयात 25 ते क्यूट दिसता न्हू हांवें हांगा 2 लायक केला बट देन म्हाका दिसता हांव दोना मदीं खंयचे एकूच घेतलें तुवें खंयचे घेयला लागून हांव बी तसलें घेतलें चितू स्टार बरें हा न्हू चितू स्टार ना हे बाय हांवें कसलें घेतला तें आनी हें घेतलें फायनली तूं एका पळय कितें करते ना गो म्हाका नाका खेळची ना कोण तरी म्हाका म्हणटालें जेन बरें हाय ना म्हूण सो हांवें हें घेतलें काय काडून हांवें किचनाकूच लायला म्हजें सीट प्लीज इग्नोर करात सीट कवर आनी सांग नेक्स्ट टायम आमी पार्क करपाक येवपा ना सांग आमी रॉंग जाग्यार पार्क केल्ले आमकां 20 रुपीज पे करचें पडलें आनी एक सॅनिटायझर घेतला बिकॉज आमी हांगा वॉशरुमान गेली आनी वॉशरूम एकदम डर्टी आशिल्लो शी तूं सांगपा सोदता कितें जालो तें थिंगा सीन म्हाका जाल्यार सांगपा ना जेयल्या तें सुद्दां भायर काडूंक शें दिसता म्हाका शी आय एम सॉरी इफ हांव तुमकांय इटयता जाल्यार बट कितें भावान कितें दिलें तें दाखयत मुगो तुका कॅल्सिनाल्या भावान म्हाका कितें दिलें तें म्हाजोय भाव तो हरशी हांव हे पळय आमी वाट सारकी विसरली ह्या वाटे वचपाचें काय ह्या वाटेन वचपाचें तें तो म्हणटा ही धाकटी बीच म्हणून आं कित खंय तो स्टॅच्यू हा खंय मुगो ह्या वाटेनूच खंय तें आमी कशी घुंवोन येयली जाणा अशी गेली टर्न मारली त्या वाटेनूय आमी सामकी कन्फ्यूज जाली हांव इतले पयस फर्स्ट टायम बायक घेवन येयल्लें आसा नाजाल्यार वांगडा कोणाक हाडटा नाजाल्यार कोणूच नाजाल्यार भावाक घेवन येता आनी आमी दोगूय जाण असली वाट खबर नाशिल्ली मनशां कितें म्हण तूं हॅलो फ्रेंड्स आमी आतां पावली खंय सो आमी न्हू घुंवोन फायनली एका काका म्हटल्यार त्या अंकलाक विचारलें फायनली आमी हांगासर पावली अशी शॉर्टकट आसा खंय हांगासर गाडी पार्क करून सकयल चलोन वचपाक लायला आय नो म्हाका कमेंट येतले मागीर आतां आंटी कशें दिसता म्हणून आसूं दोळे तुगेले आमचा हिंगा इसरोन वचपाची तोरी बाबा तशी आसता आमी चलत वयतात चोय गो मुश्केल चोय गो कितें जालें तें कितें जाता दाखय तेजे कपडे कितें जाता खंय उठटा खंय ए शूज म्हाका लागता मुगे पॅन्ट चोय हेका पळय म्हाका एकलेच सोडून वयता हे खबर ना ताणें सांगलो न्हू हिंग स्टेप्स हाय म्हणून मे बी हिंग बायक बी हाडलो न्हू म्हाका व्हरपा त्रास जाता आसलोले म्हाका मज्जा येता आमी आगो राव गो
आतां तूं म्हणटा हे स्टेप्स म्हणू केल्स ना आम निसरोल न्हू आम सर ठा कोण सगळ्या पावतोली हांव तुमकां दाखय ना राव पोडशी व्यू पळय बरो दिसता न्हू व्यू आगो केल्स ना पळय जाल्यार खरें जातोली मुखार जोईन या म्हणटा एशी देवया देवपा मेवत दिसता न्हू ना 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 अशी तू पयलो तू व्हिडिओ शूट करता जाल्यार ती म्हाकाय काडटलें थिंगा फोटो तो सुण येयलो चल सुण धांवले म्हण आमी धांवताय तेच चोयन न्हू आवय हिंगा आख्खो कचरो उडयला बरो दिसता चोवपा व्यू काय बरो दिसता पळय हांगासर 20% हांवें आयज सांगलें तुका चार्ज करना आसता यो म्हणून काड काड हांव गोवन जावन आमी तूं पावलो खंय हिंगा फायनली पावली हांगासर म्हाका तो शिवाचो स्टॅच्यू सोदपाक जाय बिकॉज मेन तोच पळोवपाक हांगा येयला हांव ताका पळय हे बघ हांगासर पळय यो आतां आनी स्टेप्स देंवपाची उरला आमची आनी आमी ती स्टेप्स इतली देंवन येयल्ली आसा हांगा फाटल्यान जालो म्हणून म्हाका भंय पडलें जाल्यार म्हाकाय घेवन पडटलें म्हाका दिस व्हिडिओ बंद केल्या बरो नाजाल्यार ढा 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 जायना हा व्हिडिओचे कॉन्सन्ट्रेट कोन ए यो गो होय पावली फायनली बट आतां आमकां एशीच्यान ते एशी खूंय तरी स्ट्रेट चलत वचपा जाय दिसता खूंय गो वॉशरूम आहा वॉशरूम दिसता मागीर या न्हू कात या ना आतां या वॉशरूम जावपाचो फायनली आमी सकयल पावली केस ना हुंय तो चलोन हिंग तेणें एशी वच म्हण नको मांग दिसता आवय ती कितें काय मांग दिसता तेंच्यान आवय एशी वच म्हण दिसता तेणें नको चालपा जाय ते झाड एश हाय खंय मागीर थिंगा ब्रिज आसा थिंगा ओके कित गो बेजार गो बरें दिसता न्हू चड क्रावडूय बी ना असो म्हाका दिसता केस सारके पिड्यार जावपा खबर दिसता केस पिवपा कशें उठटा ते ओके दोन पॅराशूट हाय चोय पॅराशुटा काढ तो पयलो गावलो पॅराशुटाचो आय नो तूं ना बरें तेश कितें सांग हांव कोणाक वाट विचारतालें तर टोटल इग्नोर मारलें आनी एका सोंग येता म्हाजें म्हाका इग्नोर मारलें म्हणून आपूण कांय विचारिना सो आमी रॉंग रुटान येयली अशें न्हू खंय आमी रायट सायडीन येयली रायट सायडीन न्हू लेफ्ट सायडीन खंय जाणा ताणें सारकें सांगलेलें खंय ते एक्चुली त्या वाटेन खंयतालें हांवें ताका म्हटलें त्या वाटेन न्हू ह्या वाटेन म्हणून आतां सांगता बोवाळ घालता आपूण रायट आशिल्लें खंय सो आमकां सांगला ह्या वाटेन खंय रेड फ्लॅग दिसता खंय गो तो रेड फ्लॅग दिसता थंय आसा खंय लेट्स सी आनी आमी इतले पयस आसा आतां फोटो काडया आमी आं बरें इवन आमी पावली हांगासर पळय सॉरी हांगासर तुमकां त्रिशूल दिसता आसतलें न्हू हांगा पावली आमी आतां थिंग कोण बसलो हायेश मुको शूज काडू पडटले पळय हांवें कितें केलां तें सामकें वत लागता म्हणून स्कार्फ तकलेर घालून भोंवतालें हांव सो आमी हांगासर पावली हांव तुमकां दाखयता कशें दिसता तें फायनली पावली आमी हे पळय क्लोज अप व्यू सो पळय सेम शिवा कसो दिसता पळय शिवाचोच हे जाल्लो आसा हांगासर मुकूट कसो आनी तेजे वयर पळय त्रिशूल लायिल्लें आसा हांगासर आनी
एकदम बिचीर आसा ते म्हटल्यार एक कॉर्नरान आसा ते हांगासर तुमी जाय जाल्यार तुमी येवंक शकता पळोवंक. वाव हांगा पळय उदक एकठांय जाला पळय बरें दिसता न्हू. तू थिंग शूज घालून बसला तुवें व्हिडिओ काडटा तो युट्यूबाचेर वयतलो तुका दिवपा ना. सो आमी थंय वचोन पोवन बी येयले ते सगळे या आपलो फोटो काड म्हणून सांगता हांगा बसोन. सो पयलीं हेजो फोटो काडटा हांव मागीर मुगेलोय बी जाय म्हाका. बॅग घे न्हू काडटा बॅग दी मुकोडे. रील एक करपा जाय येयलात जाल्यार रील बी करपाक जाय. वाव हिंग कितू बोत दिसतोय गो मुखार चलती. हांगासर सगळे स्टोनूच स्टोन आसा पळय कित गो. आमी हिंग कित्या पावोनाय गो केन्ना पयस म्हणून दिसता म्हाका. थिंगाय जाय तुका फोटो हे कितले फोटो काडटा म्हण देव जाणा. खूंय खंय चडटा पळय ते दी बॅग दी. तेजे फोटो काडपाक जाय ते आतां पळय म्हाजी हालत पळयात बॅग बी सगळें घेवन हांव रावला बाबडे. तुका आनी खंय जाय फोटो. माझे दोनूच फोटोज थंय बरे येयले ते बसलेले कडेन ते उदका कडेन सो म्हाका ते लायक जाले. हेजे कितले फोटो काडले तरी हे हॅप्पी ना हॅप्पी आहा ते पण सॅटिस्फायड ना ते आनी फोटो जाय खंय. आज खंय जाय तू फोटोज. बरें आमी आयज खापरी जावन वचपाची आसा मागीर खापरेक्स 1 आनी खापरेक्स 2 आसतले फाल्यां. चडला पळय ते वयर चडला आनी म्हाका सांगता फोटो काड खंय. हे पळय खंय चडला पळय ते. सो म्हाका मातशे रील्स बी करपाक जाय आसले ते बी करपाक मेळ्ळे. तेका आनी फोटोज जाय खंय सो आमी आनी कडेन वयता. केसो लॉस खंय केला हांवें फोडशी बी सा फोडली न्ही कित खूंय कित लागतो म्हूण सांगपा जायना. ओके खडपा कशी आसा हांगा की पडली बी जाल्यार मागीर गेली दी म्हाका जाल्यार आनी फोटोज बी कांय ना काय न्हू. सो हांव ते पेंटा लायला बरें दिसता. बरें कोण सो आमी आतां खडपा कडेन वयतात. एक्चुली आमी थंयच आसा बट मातशे भितर वयतात आनी एक कडेन एक मम्मा हांव पडटालोले स्लीप जाले. ताका पळय खंय थंय धांवता पळय ते. मम्मा खंय तुगो हा चल कोण आहा. बरें तुका जाय थिंग वच तूं. आवय देवा गेला पळय फोटो काडपाक. राव काडटा. सो आमी आतां वयतात घरा. आमचें जालें आयचो दीस हांगाच काबार जालो दिसता म्हाका. आतां घरा वचपाक जाय. ऑलरेडी 5 जाली. तेक काय प्रॉब्लेम ना घरा कडेन. तुका प्रॉब्लेम हा गो खूंय गो ती मेला यो खेळच ना लेट जाता. कुल्ली खंय म्हाका मम्मालो कॉल येयल्लो बट आमी आतां वचपाचीच आशिल्ली. अशें ना की मम्माचो कॉल येयला म्हणून वयता आमी वचपाचीच आशिल्ली पण मम्माचो कॉल येयलो सो मातशें आतां गडबडेन वयतात आमी. आनी आमी आजून हांगासरूच आसा वागातोर. मम्मा सांगता दीस उजवाडे पाव खंय. दीस उजवाडे कशें पावपाचें म्हाका खबर ना. म्हाका वचपाक म्हाका थंय पावपाक म्हाका आनी 2 वरां तरी लागतली. सो म्हाका आय थिंक 7 बी जातली दिसता नाजाल्यार 7 क्रॉस जातली बिकॉज म्हाका तेका घरा कडेन पावपाक जाय पयलीं कॅल्सिनाक आनी मागीर हांव वयतलें. येना गो
ते म्हणटा एवरी टायम येता आसतना बरें येता सुशेगाद बट वयता आसतना सामके गडबडीन वयता धांवन करून. तुगे चाड सांगता हांव तूं म्हणटा आसतो म्हूण हांव येता आसता बरें येता म्हूण आनी वयता आसता असो धांवडो वयता वता स्पीड ब्रेकर बी आसा धाडयता वता डप डप डप. दिसाला हांव डेम गेलो तेन्ना म्हाका सायडीन सोडयलो आनी गो तुवें. ना बट गिजन आसताय न्हू मुगे घरा म्हाका तापयताय न्हू गो शी राव आमी कितलो येयलो गो बेशी येयलो दीस म्हाका न्हू आवय देवा. सो जस्ट बिकॉज आमकां वॉशरूम यूज करपाक जाय आशिल्लें सो आमकां ही सॉफ्ट ड्रिंक घेवची पडली. आमी सॉफ्ट ड्रिंक घेतली मागीर आमकां वॉशरूम यूज करपाक मेळटा म्हणून सांगपाक लागलो तो. सो आमी मागीर हांगा घेतले हे एक्चुअली थंय बाटली नासली प्लास्टिकाची ही एकूच आशिल्ली स्प्रायट आनी स्प्रायट आमकां लायक ना बट तेणें घेतले बाबड्यान कॅल्सिनान ताका जाय खंय. पळय आतां आमी वयतात घरा हे परत हे आमकां सगळे स्टेप्स आतां चडोन वचपाक जाय थंय वयर. बिजी आतां जस्ट पावली आमी 6:30 जाली आमी थंयच्यान 5:30 भायर सरलेली 5:30 जावन न्हू गो आमी सारकी आतां बरें बेगीन पावले न्हू. होय आम बेगीन पावले हो एक्चुली बेगीन पावले. म्हाजे हात पळयात आय डोंट तुमकां दिसताले टोके तांबडे जालात हे बीन आनी वो हात बीन. आनी आतां म्हाका फार्मासी वचपाक जाय आमचे पोचूक लागून आय ड्रॉप्स हाडपाक लागून. ते वयता आतां बाय बाय. सो म्हाजे पोचूचो एक दोळो व्हांवता जशें हांवें तुमकां अगोदर सांगलेलें. सो हांव आतां फार्मासीन येयला मम्मान म्हाका कॉल करून सांगलें की एक ताका आय ड्रॉप्स बी कितें हाड म्हणून. पळोवया आय ड्रॉप्स बी घेतले आनी कितें कितें घेतला तें हांव तुमकां घरा वचोन दाखयता मागीर. पोळी घेवपाक येयला आनी कात्रे पाव गाडी थंय बाबड्याक पार्क केला गाडी थंय पार्क केला. हा जिमी पळय हांव खंय गेल्ले तें पळयता तो म्हाजो जोते आवाज घेता तो. ए जिमी म्हाका विचार हांव खंय गेल्ले तें हांव सांगता तुका. आं कितें तुका म्हणला तुका म्हणला म्हणला म्हणजे बाबाक म्हणला. सो फायनली हांव घरा कडेन पावलें आनी येता आसतना बिकॉज मम्मान म्हाका सांगलेलें हाडपाक पोचूक लागून वखद सॉरी आनी तेजे आय ड्रॉप्स ताका जाय आशिल्ले. सो हांवें फार्मासीच्यान हाडला. लेट्स सी 2 दीस घालून पळयता नाजाल्यार ताका मागीर हांव डॉक्टरागेर व्हरतलें. सो हे आय ड्रॉप्स हाडला ताका कितें इन्फेक्शन जालां अशें दिसता म्हाका बिकॉज ताजो एकूच दोळो ताका थंडी जाला एक तर आनी आतां ताजो एकूच दोळो न्हू असो व्हांवता आनी सरावंडींग असो पिंक कसो जाल्लो आसा आनी ते बाबडे अशें करता सदो मारीत आसता एवरी टायम. आनी फार्मासीन गेल्लेच न्हू सो मागीर थंय हांवें पोचूक लागून म्हाजे हे हाडले डिस्कस हाडला वो आनी एक हाडला धाकटेच हाडला हांवें. पळोवया ते कसले खाता ते आमी ताका चड असले घालनात एक्चुली आमी ताका घराचेच वाडटात तांकां. आनी हे दुसरे हे हाडला हांवें हे ग्रेवी आनी ती खंयची हे जेली खंय ग्रेवी ताका घातलेलें आनी ल्हान आसतना जेली केन्ना घालूं ना. पळोवया ते खातले काय ना तें. आनी जिमीक लागून हे हाडलां धाकटे पेडिग्री जिमी खातलो काय खबर ना म्हाका. हे बीन ग्रेवी खंय अडल्टाचे हे धाकटे हाडला इतलें खातलो जाल्यार हांव व्हडलें हाडटलें मागीर. आनी पोळी हाडला जे तुमकां हांवें दाखयलेलें. सो आतां जस्ट हांव पयलीं फ्रेश जावन येता आनी म्हाका दिसता फ्रेश जावन येता न्हू म्हाका दिसता हो व्हिडियो हांवें हांगाच एंड केल्लो बरो दिसता बिकॉज खूब टायर्ड जाला प्लस म्हज्या फोनान चार्ज ना केन्ना बंद पडत म्हणून खबर ना. इवन म्हाजी ब्रायटनस कमी जाल्ली आसा सद्या खातीर. सो आयचो व्हिडियो हांव हांगाच एंड करता एंड हांव परत तुमच्या वांगडा मेळटलें म्हजे नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय गायज टेक केअर बाय.